तळपण काणकोणचे जे 4 नुस्तेकार काल होडी घेवन गेल्ले खोल दर्यांत फिशिंगा खातीर ते परतुनात त्यांची होडी बेपत्ता जाली. मग गांवांत सगळ्या त्यांची शोधाशोध चालू आशिल्ली. गांवचे लोक तशेंच पुलीस यंत्रणा बाकीची सगळी यंत्रणा जी आशिल्ली कोस्टल पुलीस म्हणून सगळी यंत्रणा तांकां सोदपा खातीर सगळे तरेन मेंगलोरच्यान बाकीची सगळ्या कारवारच्यान गोंयच्यान सगळ्यान शोधाशोध करताले. दनपार जाली तरी पूण लोक तिडकले कित्याक तांकां दिसलें की जी यंत्रणा आसा ती शोधाशोध करपा खातीर कमी पडटा. सांगता हेलिकॉप्टर गेले म्हणून तांकां कांय कल्पना नाशिल्ली हेलिकॉप्टर खरेंच गेले काय. सो तेन्ना तिडकल्ल्या लोकांनी रस्तो ब्लॉक केलो. नॅशनल हायवे 66 आशिल्लो तो ब्लॉक केलो आनी जेन्ना 45 मिनिट्स सुमार हो रस्तो ब्लॉक उरलो. कांय वेळान जेन्ना मॅसेज येयली की होडी हांगा ट्रेस जाल्ली आहा आनी ते सेफ आसात, अंकोला ट्रेस जाल्ले आहा आनी ते सेफ आहा, तेन्ना लोकांनी हो रस्तो कुशीन हें केलो. कंटिन्युअस कम्युनिकेशन आसा पळय म्हाजें ते कंटिन्युअसली कोस्टल गार्ड, कोस्ट गार्ड एंड कोस्टल पुलीस हांच्याच फुड्यान कम्युनिकेट करताले आनी म्हाजो लोकल तलाटी आसा पळय त्या लोकांक फुड्यान पळयतालो. इन बिटवीन आमी ती आयडेंटिफाय केली. 2 आरुंदेकर, एक गोवेकर आनी कोण सरनेम बारेटो दिसता म्हाका, रिबेलो, हे 4 जाणी आमी हेमकां कम्युनिकेट केले. कोणाक फिशरीजाक कॉल केली. तेमी आमकां ही 4 नांवां दिली. म्हाजो मामलेदार थंय आसलो आनी म्हाजी टीम आसली. म्हाका म्हाज्या मामलेदारान त्या खुबश्या लोकांक ती सांगपाचो प्रयत्न केलो. विदावट नॉलेज कोणाक कांय अंडरस्टँड जानासतना काही लोकांनी थंय ती ब्लॉक केलो, हायवे ब्लॉक केलो, ऑलमोस्ट 45 to 1 hour ब्लॉक केलो. सकाळी फुडें एक हेलिकॉप्टर येवन तेंच्यांनी स्वीप करून गेले सगळे, तांकां ट्रेस जावना. आतां कमांडंट कोस्ट गार्ड कारवार ताणेंय आपल्यो वेसल्स सीन धाडलेल्यो आशिल्ल्यो. आनीक मागीर म्हणल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें जो PI तळपण कोस्टल जो डीप सीन आहा ताणें कळयलें की एक बारीकशी हे कॅनो स्पॉट जाल्या. दे आर सेफ. ऑल 4 आर सेफ. All 4 are safe. People should have consulted the proper persons first instead of coming and blocking the road and making life miserable of other people over here.